नमस्कार। आज पेडण्यात दोन इन्सिडंट घडल्या। एक मालपे पेडणे हांगा सकाळी 3:45 सुमार इन्सिडंट घडल्या। जी MH पासिंग 4 व्हीलर आसा ती वचा आसतना थंयसर रोडाचे काम सुरू आसा मालपे हांगा। तांकां जजमेंट कळोंक ना आनी ते खाला कोसळ्ळे, म्हणजे रस्त्याचे कटिंग करून दुसऱ्या सायडीनसून वाड करीत आसात। थंय ते गाडी पडली आनी 4 जण आशिल्ले पॅसेंजर, ड्रायव्हर प्लस 3 जण आशिल्ले। तांकां पेडणे फायर ब्रिगेडीन सेव्ह केल्लेले आसात। त्याच बरोबर सकाळी 8 सुमार 2 खांब धारगळ हांगा सद्या थंयसर इन्सिडंट जायत आसात दिसान दीस आनी एक्सिडेंट जायत आसात। कारण थंयसर फ्लायओवर ना आनी अपोजीट डायरेक्शनान व्हेहिकल येतात, जे आराब्याच्यान एक रोड येता, तुयेंतल्यान एक जो रोड येता, त्याच बरोबर मागीर एक धारगळी वचपाक आनी एक मेन हायवे जे आसा थंयसर कन्फ्यूज जातात लोक आनी थंयसर एक्सिडेंट जायत आसा। आयज सकाळी थंयसर 2 4 व्हीलर जे आसात एकमेकाचेर मारले आनी गाडी डॅमेज जाल्लेली आसा। सद्या दिसान दीस त्या जाग्यार आमकां इन्सिडंट जायत आसात। एकंदर हांगा पळयल्या उपरांत थंयसर सर्वीस रोड ना, सर्वीस रोड करप खूब गरज आसा। सद्या ट्रॅफिक पोलीस थंयसर आसतात, पूण पोलीस आसले तरी जे ड्रायव्हर जे असतात गाडी चलयत आसतना खंय तरी कन्फ्यूज जातात आनी थंयसर एक्सिडंट जायत आसा। एकंदर आयज सद्या पेडण्यान 2 इन्सिडंट घडल्या, पूण जिवीत हानी ना खंय। पूण खंय तरी ह्या संदर्भात सरकारान संबंधीत डिपार्टमेंटान लक्ष दिवप खूप गरज आसा। नाजाल्यार आयज 4 जणांचे जीव वचपाचे आशिल्ले, पूण खंय तरी टायमार फायर ब्रिगेडीचे ऑफिसर पावले आनी त्याच बरोबर हांगा धारगळ हांगा फ्लायओवराची खूप मागणी करीत आसा। त्या खातीर पंचायतीन लोकांनी विशय मांडलेले आसात, पूण खंय तरी फ्लायओवर जावचे अशी मागणी आसा। त्याच बरोबर थंय सर्वीस रोड ना, त्या सर्वीस रोड नसल्या कारणान असले इन्सिडंट दिसान दीस घडत आसात। प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगी मनी।